उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान आब्रामाक म्हणलें, तुजो देश, तुजो घराबो आनी तुज्या बापायचें घर दार सोड, आनी हांव तुका दाखयतलों त्या देसान वच. हांव तुजे थावन एक व्हड पोरसां उपजयतलों. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलों आनी तुजें नांव इतलें श्रेश्ठ करतलों की आशिर्वाद घालपाक लोक तें नांव वापरतलो. तुजेर आशिर्वाद घालतात तांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलों. तुजे शिराप घालतात तांचेर हांवूय शिराप घालतलों. पृथ्वीवेलीं सगलीं कुळां तुजें नांव घेवन आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं. सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन आब्राम भायर सरलो आनी लोटूय ताचे बाराबर गेलो. आब्राम हारान गांवांतलो भायर सरलो तेन्ना ताका 75 वर्सां आसलीं. आब्राम साराक आपले बायलेक तशेंच लोटाक आपले भाचेक आनी हारांत सगलीं गिरेस्तकाय आनी पोरसां जमयलोलीं तितली घेवन कानानाचे वाटेक लागलो आनी थंय पावलो. शिमेच्या पवित्र जाग्यार पर्यान मुणगे मोरेच्या सिंदूर रुखा पर्यान ती भोंवलीं. त्या काळार त्या गांवांत कानान काद लोक रावतालो. आब्रामाक दिश्टी पडोन सर्वेस्परान म्हणलें, हो देश हांव तुजे संस्थेक दितलों. आनी आपणाक दिश्टी पडलोलो त्या सर्वेस्पराच्या मानाक आब्रामान एक वेदी बांदली. थंय तावन बेतेलचे उदेंतीक आसलोले दोंगरी तालुके पर्यान तो गेलो आनी थंय ताणें आपलो तंबू तांदलो. ह्या तंबूचे अस्तोमतेक बेतेल आसलो आनी उदेंतीक आयन. थंय ताणें सर्वेस्पराक एक वेदी बांदली आनी सर्वेस्पराचें नांव घेवन ताका उलो मारलो. थंय तावन प्रवास करीत करीत आब्राम नेगेक पर्यान पावलो. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. जी पोरसां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरसां बागी. असले पोरजेक आपले दायज करून ताणें विंचून काडल्या. सर्गार थावन सर्वेस्पर नदर घालता सगळे मनशाकूळ ताच्या मुरयेंत आसा. जबाब. जी पोरसां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची कोण भोक्ती करतात ताच्या माय मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात तसल्या मनशाचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतलीं सोडयतलो. तोच तांकां दुकाळाच्या काळार दानां दितलो. जबाब. जी पोरसां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळयनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमची देवू तुजी प्रिती. जबाब. जी पोरसां देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. उद्गार. देवाचें उतर जिवें आनी सुटसुटीत. तें ताच्या काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारकिता. मातेवा परमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, तुमी नीत करूं नाकात आनी देव तुमची नीत करचो ना, कित्याक तुमी नीत करशात तेच तरेन तो तुमची नीत करतलो, आनी तुमी जोगसात तेच मापान तुमकां परत जोगतलो. तुज्या पेल्याच्या दोळ्यांत आसा तें किसूट तूं कित्याक पळयताय, आनी तुज्या दोळ्यांत आसा ती पाटी तुका दिश्टी पडना. तुज्या दोळ्यांत एक पाटी आसतना तुज्या पेल्याक तुज्या दोळ्यांतलें किसकूट म्हाका काडून दी अशें तुज्यान कशें म्हणूंक जाता. अरे दोंग्या, तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयलीं काड आनी मागीर तुज्या पेल्याचे दोळ्यांतलें किसकूट काडूंक तुका निवळ दिश्टी पडटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वा काणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, आमी सगळीं पातकी म्हूण वळखून घेतात, तितलीं दुसऱ्यांक बरे नदरेन पळोवंक पावता. दुसऱ्यांचें बरें चिंतात तांकां बरें फावो जाता आनी देव तांकां आपले शांतीन भरता. दुसऱ्यांक देवाचे नदरेन पळोवपाचो आनी तांकां समजून घेवपाचो, कित्याक आमी एकामेकाचे इश्ट आनी भाव भयणी. समाजांत नीत करप, दुसऱ्यांचें तें दुसऱ्यान दिवप आनी शांती जोडप. ना तर जें देवाचें तें विसरून आमी आपलें करून दोनूय देवाचे क्रोध आमी जोडटले. बोगसाण्याची आमकां चड गरज, कारण आमी ओस्कोत, नेणार आनी व्हडपणान गोरवान भरलेलीं जावन देवाची शिरांत जोडचे बदलेक देवाची काकलूत जोडूंक वावुरया. अशें आमी चुकता तेन्ना पर्यान आमकां देवाचें बोगसणें फाव जातलें आनी काळजा मनाची शांती जोडूंक, भोगूंक आनी विस्तारूंक पावतलें. आयचे शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू नीत वयर शिकोवन दिता. तुमी ती नीत करूंक नाकात आनी देव तुमची नीत करचो ना. जायते पावटी आमी चिंतिनासतना दुसऱ्यांचो सुमार करतात आनी तांचे जिविता वयर नाका जालेलें उलयतात वा दुसऱ्यांची टिका करतात. आयचें वाचप आमच्या जिवितांत जें कितें वांकडें आसा तें सारकें करूंक आनी ओदीक निर्मळपणान जिवंक आमकां आपयता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, दुसऱ्यांची नीत करिनासतना तांच्या जिवितांत ओदीक बरवसो हाडूंक आमी वावुरया.